Kakoda Kuchode witnessed a road accident today involving two motorcycles. According to eyewitnesses, one rider swerved sharply to avoid a cyclist, lost control, and collided head on with an oncoming motorcycle. Both riders sustained injuries and were promptly taken to nearby hospital for treatment. सायकलकार मरे मदींच येयलो तेन्ना हांवें सायडीन घेतले पळय तो म्हाका सांगलो मागीर फाटल्यान बी गाडी येताली आनी आतां तुका खंय मार लागला आनी गाळ्या पात पायले आनी तेका पांयां लागला जालो अरे हांव वयतालो सावड्ड्या सावड्डे तसो तो येयलो आनी भितर सामकी हाडून रॉंग सायडीचा हाडून सामकी हाडून म्हाका गाडी मारली आनी फुडल्या ती सामकी डायरेक्ट तेणें अशी तुमच्या शेवटी हे कितें तो कितें हेड सायडी सायकल येयली सायकल पयलें हांवें नाच ओके आनी तुमी खंय वयताले हांव वयतालो हांगा सावड्ड्या सो आतां खंय मार बी लागला म्हाका न्हू बटा फुटले कितें आहा तें पांय फुटला सो हॉस्पिटलां बी कांय अशें गेलो ना अजून सत पोलीस येयल्या पोलीस Authorities noted that such incidents are common on Goan roads, where sudden evasive maneuvers can trigger chain reaction collisions. Police have urged riders to exercise caution, maintain safe speed, and anticipate unexpected obstacles to prevent similar accidents. Investigations are ongoing to determine exact circumstances of the collision. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.